द ऑर्गनायझेशन फर्स्ट आमचो जो मोहब्बत का दुकान जे राहुल गांधीन स्टार्ट केल्लें आसा ते मोहब्बत का दुकान म्हाका कोतान पयलीं आमच्या काँग्रेस ऑर्गनायझेशना भितर जर स्टार्ट जालें आनीक सगळ्यांक जर वेंग मारून एक जालें जाल्यार ती खूब एनर्जी जातली. कारण जेन्ना आमचे आमदार गेले इलेक्शन जावन 8 जाता तो एक बरो डेंट पडटा. तो मोरली आमी सगळे डावन जाता, एक इफेक्ट येता तेजो. आनी तें परत बिल्ड करतलो जाल्यार आमचे कडेन फक्त 3 आमदार उरलेले आसात. लकीली एक खासदार आतां निवडून आयिल्लो आसा. सो हेतूंतल्यान आमचे जे तळघराक कार्यकर्तो जो आसा तो कुशीक आसा. आमचो जो वोटर आसा तो कुशीक आसा. फर्स्ट टास्क हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडप आनी एकदां तो सगळो फोर्स एक जालो नॅचरली आमचे जे वोटर्स आसात ते चार्ज जातले. वोटर जर एकदां चार्ज जालो ते करतले जाल्यार आमकां कंटिन्युअसली ऑन द ग्रावंड एजिटेशन घेवन सरकाराक आमी सिरियसली अपोज करपाक. तितून भितर प्रामुख्यान आमी मुख्यमंत्र्याक आनी सर्टन मंत्र्याक टार्गेट करपाक जाय. कारण आयज आमी सगळे उलयतात गोंय सारकें वाट लागला, लॉ अँड ऑर्डर जबाबदार कोण. सो फर्स्ट कोण जबाबदार येता जाल्यार ताजो मुख्यमंत्री येता. म्हणजे कॅश फॉर जॉब हाजेर तर सारकें बोट मुख्यमंत्र्याचेर वयता. लॉ अँड ऑर्डर जो आतां कॉलेप्स जाता डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याचेर वयता. लँड स्कॅमां जितलीं जातात, लँड कन्वर्शन हें सगळीं ही कोणाचेर वयता, ही मुख्यमंत्र्याचेर वयता, विश्वजीत राणेचेर वयता.